आणि वॉटर स्पोर्ट एसोसिएशन आणि शेक ओनर एसोसिएशन ट्युरिजम डिपार्टमेंटाक मेमोरेंडम दिवपाक येयला कित्याक तेंच्यांनी एक एडमिनिस्ट्रेटीव ऑर्डर काडला डेटेड ऑगस्ट 2, 2022 इन द नेम ऑफ ईज ऑफ डुईंग बिजनस. आतां हे जो ऑर्डर काडला हे गोंयकारांक जे गोंयचे सद्याक वॉटर स्पोर्ट एक्टिविटीज करता या ट्युरिजम एक्टिविटीज करता या नुस्त्याचो धंदो जो करता हांकां सोंपोवपाचो प्लॅन ह्या गोंयच्या सरकारान आनी ह्या ट्युरिजम डिपार्टमेंटान केलेलो आसा. कित्याक आयज हॉटेल रजिस्ट्रेशन करपाक ताका CRZची परमिशन नाका, पंचायताची परमिशन नाका, या आनी खंयचीच परमिशन नाका. म्हणल्यार कितें, फाल्यां तेणेन झिरोचेर जे हायटाईड लायन झिरोचेर हॉटेल इलिगल बांदलें आनी जो तो कितेंय करपाक सोदता, ड्रग बिजनस, प्रॉस्टिट्यूशन कितेंय करपाक सोदता, तेका NOC तेका परमिशन ट्युरिजम डिपार्टमेंट दितली ट्युरिजम करपाक. आयज वॉटर स्पोर्ट्स पळय आसा तेका COPचो कॅप्टन पोर्ट्साचो NOC जाय आशिल्लो आनी अदर ऑथॉरिटीजाचो NOC जाय आशिल्लो. आयज तेका कांयच नाका आनी तेका जाय तो हे ट्युरिजम वॉटर स्पोर्ट्स चलोवपा जाता. हे दिल्लीवाले येतले, हे भायले येतले आनी आमचे गोंयचे वॉटर स्पोर्ट्स आहा तांकां सोंपोवन हे काडपाचें आसा. शॅक्सां जे बिचार पळय शॅक्स पळय जे ट्युरिजम डिपार्टमेंट दिता ताका सगळी NOC घेवची पडटा. पूण प्रायवेट शॅक्स पळय आसा जे दिल्लीवाले पळय चलयता तांकां कोणाचीच NOC नाना, फकत ट्युरिजम. पूण हे फकाणां घालेलीं आसा मरे. आयज हो सरकार हे जे त्यांनी नोटिफिकेशन काढला हे म्हाका हांसपाक दिसता. कित्याक आयज जो रेव्हेन्यू मोस्ट ऑफ द पंचायत्स अक्रॉस गोवा डज नॉट हॅव रेव्हेन्यू अँड दे आर डिपेंडंट ऑन ट्रेड लायसन्स. आयज ट्रेड लायसन्सूय नाका. पूण हे फकाणां जालेलीं आसा. आयज जे पळय रूल्स गोवा कोस्टल रेग्युलेशन जे आसा तेंय काबार केले, गोवा वॉटर एअर पोल्युशन एक्ट तेंय काबार केले. सगळे एक्ट जे आसा हे बायपास करून फकत ट्युरिजम डिपार्टमेंटचे NOC जाय कितें एक्टिविटीज करपाक. सो आमी हो मेमोरेंडम जो डायरेक्टराक निखील देसाईक दिवपाचें आसा आनी हांव अपील करता आमचे ट्युरिजम मिनिस्टराक रोहन कावंटेक हो जो पळय नोटिफिकेशन आसा हो ताबडतोब फाटीं घेवचें. नाल्यार आमी सगळे एसोसिएशनां पळय एक येयलेले आसा ते आमी कायदो हातीन घेवचे पडटले. आनी कित्याक आमी हे CRZ नोटिफिकेशन डायल्यूट करपाक कशेंच दिवचें ना. कित्याक हे CRZ नोटिफिकेशन आसा पर्यावरण कोस्टल पर्यावरण राखपाक